समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. मातेवचो वांजेल अध्याय 5 वोळ 9 ह्या उतराचेर आयच्या दिसा इल्लोसो नियाळ करूंक आनी नीस समाधान कितें म्हणलें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. सर्व दानां पैकी श्रेश्ठ दान समाधान म्हणटात. हें समाधान सोदून आज मनीस विविध जाग्याक धांवता. तडेपोटी यात्रीक जाग्यांक, तडेपोटी देव मंदिराक, तडेपोटी पवित्र जाग्याक हें समाधान सोदून आज मनीस धांवता. तडेपोटी हें समाधान जोडूंक जायते प्रयत्न करतात, जायती वावट काडटात, जायते कश्ट काडटात. हें सगळें करचें कित्याक म्हूण सांगल्यार समाधानाचें जिवीत फावो जावंक. एकलो जाणटो व्यक्ती म्हणटा समाधान आंतरीक प्रक्रिया. तशें म्हळ्यार नीज समाधान आमकां कोणेय दिवंक जायना. हें समाधान आमचे थंय आमी आसा करीचे. देखून कोणेय आमकां समाधान दिवंक जायना. हें समाधान आसा करीचें जाल्यार आमी कश्ट काडीचे, वावर करीचे आनी जायतो वावर आमी करूंक आसा. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी. हांगासर वावुरतात म्हणलो शब्द भोव गरजेचो. जेजून म्हणोंक ना समाधानाक आशेतात ती कितली भागी, समाधानाक राखून रावतात ती कितली भागी, समाधानाक विविध जाग्यांनी वेतात ती कितली भागी अशें जेजून म्हणोंक ना. जेजून स्वस्थ रितीन म्हळां समाधान हाडूंक वावुरतात ती भागी. समाधान हाडूंक वावुरतल्या व्यक्तींक कोण हें नीज समाधान दिता. सांजवांचो वांजेल अध्याय 14 वोळ 20 आनी 7 अशें आमकां म्हणटा समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां हांव दिता. संवसार हें समाधान दिवंक शकना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, नीज समाधान आमी जोडूंक प्रयत्न करता आसतना हें समाधान जेजून मात्र आमकां दिवयेत म्हणलें सांजवांचो वांजेल स्वस्थ रितीन आमकां सांगता. जेजूच्या जिणयेक आनी समाधानाक लागशिल्ली एक गांच आसा. तें आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें. जेजू जल्मताना समाधानाचो उल्लेख आसा. लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वोळ 14 अशें आमकां म्हणटा महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्ल्यान त्या मनशाक संवसारी. जेजूचो जल्म ह्या संवसारांत शांती समाधान हाडून आयलो. देखून जेजूच्या जल्माद्वारी सबार जाणांक हे शांती समाधान मेळ्ळें. जेजूच्या जल्मा वेळार मात्र न्ही, जेजूच्या परगट मिसावा वेळारय जायते फावटी जेजून समाधानाचो उल्लेख केल्लो आसा. सांग लुकाचो वांजेल अध्याय 7 वोळ 50 अशें आमकां म्हणटा पातकी स्त्रियेक जेजून बक्षिल्ल्या उपरांत ताणें तिका म्हणची भोव आपुरबायेची उतरां. तुजी पातकां तुका बक्षल्यान समाधानान वच. पातकां बक्षूंचे मुखांतर नवें समाधान त्या स्त्रियेक जेजून दिलें. जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत शिसांक पयले फावटी दिश्टीक पडलेल्या वेळार जेजून म्हणलेली भोव आपुरबायेची उतरां समाधान तुमकां. जेजू सर्गार सोडून गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याक आमकां ताणें धाडलो. ह्या पवित्र आत्म्याचें एक भोव आपुरबायेचें फळ आसा समाधान. देखून जेजू जल्माताना मात्र न्ही, ताच्या परगट मिसावा वेळार मात्र न्ही, जिवन जाल्ल्या उपरांत आनी परत जेजू सर्गार सोडून गेल्या उपरांत हें समाधानाचें देणें जेजून आमकां दिलां आनी हें समाधान दिसपडत्या जिवितांत आमी भोगूंक आनी जियोंक प्रयत्न करूंक जाय.
आज आमचे बोवारी ना समाधानाचे वातावरण जायतें आसा. आमच्या बोवारी समाधान देसवाड करतल्यो जायत्यो सक्ती आसात. धर्मांतलें पावन लढाई, झुजाची मोडां, द्वेश, अधिकाराची आशा ह्यो सगळ्यो संगती समाधान आमच्या जिणयेंत नास करतात. देखून ह्या परिस्थितींत आमी सर्वांनी समाधाना खातीर वावरूंक आसा. वावरल्यार मात्र समाधान आमच्या जिणयेंत आनी तशेंच हेरांच्या जिणयेंत हें समाधान उरतलें आनी ह्या समाधानान जियोंक तांकांय फावो जातलें म्हणून जेजू आमकां म्हणटा. आज ह्या समाधाना विशयंत नियाळ आमी करता आसतना पयल्यान पयलें हें समाधान म्हज्या जिणयेंत आसा करूंक हांवें प्रयत्न करी जाय. समाधान आमची आंतरीक प्रक्रिया जाल्ले वरवीं पयल्यान पयलें जर तर हें समाधान आमच्या जिणयेंत आमी आसा करूंक प्रयत्न करता जाल्यार आमी समाधानाची व्यक्ती जाता. आनी त्या दाळा हें समाधान आमच्या कुटुंबांत जियोंक आमकां सलीस जातलें. केदाळा आमची कुटुंबां समाधानाची बोंदेरां जातात गे त्या दाळा हें समाधान शेजारां आनी आमी जियोवच्या त्या समुदायांत समाजेंत विस्तारतलें. अशें एक समाधानान भरलेलें जिवीत आनी समुदाय बांदून हाडूंक आमकां कुमोग जातली आनी ह्या खातीर म्हजो वावर फळां भरीत जातलो. आमकां देवाची भुरगीं जावंक पवित्र स्नानाचो सक्रामेंत दिल्लो. पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मुखांतर आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या. आनी आज जेजू आमकां म्हणटा समाधानाक वावुरता ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. म्हणजे समाधानाक वावुरतलो व्यक्ती देवाचो भुरगो जावन परिवर्तन जाता. कशें पवित्र स्नान आमकां देवाची भुरगीं जावन परिवर्तन करता गे तशेंच समाधानाचो वावर आनी समाधान आमकां देवाची भुरगीं जावन परिवर्तन करता. तशें म्हळ्यार समाधान वा समाधानाचो वावर पवित्र स्नानाचो आनी एक सक्रामेंत म्हणून आमी सांगयेत. कित्याक हो वावर आनी हें समाधान देवाची भुरगीं जावंक आमकां प्रेरण दिता. देखून मुगाळ भाव भयणीनो असलें समाधान जेजू आमकां दिता. पूण जेजून दिल्लें समाधान आमच्या जिणयेचे दायज करून घेवंक दिसपडतें आमी वावरूंक आसा. त्या दाळा मात्र जेजून सांगलेलीं उतरां आमच्या जिणयेंत नीज जातलीं. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. देखून हें समाधान आशेवन विविध जाग्यांनी आमी धांवल्यार हें समाधान आमकां मेळना. पूण आमी सगळ्यांनी एकीनपणान समाधाना खातीर वावर करचें आनी त्या दाळा हें समाधान आमचें जातलें. जेजून दिल्लें समाधान आमचे कणकान घेवंक आमकां दिल्ली जबाबदारी आमच्या जिणयेचे दिसपडते मिसांव बऱ्या रितीन जारी करया. त्या दाळा जेजून दिल्लें समाधान आमचें जातलें आनी आमी समाधानान जियोंक शकतले. असलें बेसांव जेजू आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.